चीनी ॲपांचेर भारताचें डिजिटल स्ट्रायक. फाटीं भारतीय गुप्तचर यंत्रणांनी चीनी धोक्याच्या ॲपां संदर्भात शिटकावणी दिल्ली. 59 ॲपां धोक्याची आसून त्या ॲपांच्या माध्यमांतल्यान भारतीयांची म्हायती दुसऱ्या देशांत वता म्हूण शिटकावणी दिल्ली. लोकांचें हित मतींत घेवन केंद्रीय म्हायती आनी तंत्रज्ञान मंत्रालयान म्हायती तंत्रज्ञान कायद्यांतले कलम 69 च्या अधिकारांचो वापर करून निर्माण जाल्ल्या असुरक्षतायेच्या फाटभुंयेर 59 चीनी ॲपांचेर बंदी घाल्या. हो चीनी ॲपांचेर भारता कडल्यान डिजिटल स्ट्रायक आसा. बंदी घातिल्लीं कांय ॲपां: टिकटॉक, शेअर.इट, यूसी ब्राउझर, क्लॅश ऑफ किंग्स, डीयू बॅटरी सेव्हर, हॅलो, लायक, यू कॅन मेकअप, एमआय कम्युनिटी, सीएम ब्राउझर, व्हायरस क्लीनर, क्लब फॅक्टरी, यूसी न्यूज, वीचॅट, डीयू क्लीनर, डीयू ब्राउझर, विगो व्हिडिओ अशा तरेच्या वट्ट 59 चीनी ॲपांचेर भारतान बंदी घाल्या. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.